केन्ना जालो इन्सिडंट आनी कितें जालें? Yes, morning 7:30 जालें incident. ती हायट तेजी आसली अराउंड 10 meters हायट आसली तेजी. कितें कंपाउंड वॉल कोलॅप्स जालें? कंपाउंड रिटेनिंग वॉल आसलो. रिटेनिंग वॉल आसलें. डॅमेज कितें जालें तें? डॅमेज आसली ताका मातशें पयलींच्यान आशिल्ली. हय. ते आमी ताका कंप्लेंट बी दिल्ले, म्युनिसिपालिटी दिल्ले आनी कलेक्टर ऑफिसार दिल्ले, ओनराक दिल्ले. तुमच्या बिल्डिंगाची डॅमेज कितें जालें रे? कितें जालें? आमच्या बिल्डिंगाक 4 फ्लॅट डॅमेज जाले. 2 फ्लॅट्स नाव कितें तुमचें? नाव कितें तुमचें? रामदास सांग न्ही. रामदास काची. हांव सुबोध जुनेकर, सेक्रेटरी आमगे रायट चेंबर्स कॉपरेटीव हावजींग सोसायटी. हे सकाळी इन्सिडंट जालो 7:30 सुमार आनी पळयलें जाल्यार हे सगळें कोलॅप्स जाल्लें आनी आमी एक्चुली हेजेर रिपोर्ट केलो. फ्रॉम लास्ट इयर आमी फॉलोअप करता. कलेक्टराक केलो, ताका केलो, कलेक्टरान मागीर तेजी कॉपी काडून डेप्युटी कलेक्टर, SDO, मामलेदार इन कलेक्टरेट आनी चीफ ऑफिसराक हांकां सगळ्यांक तेजी कॉपी धाडलेली आनी एक्शन घेया म्हणून सांगलेलें. सो तेजे फाटल्यान कांयच एक्शन जालें ना. परत आमी रिमांयडर धाडले विथ रेफरन्स टू सो एंड सो म्हणून कलेक्टर्स लेटर्स. पूण तेंच्यांनी कांय ना. एक लेटर म्हाका आयिल्लें की सायट इन्स्पेक्शन करता आनी एक JEचो नंबर दिल्लो, ताका कॉन्टॅक्ट करा म्हणून. सो हांवें त्या कॉन्टॅक्ट केलो जाल्यार तो कोण जो JE आशिल्लो ताणें म्हाका सांगलें की आपूण टेम्पररी ह्या एरियान आसा. जो कन्सर्न JE आसा तो म्हणपाक लागलो लिव्हेर गेलो, आपल्याक चार्ज दिला. सो तो येतकीर तुमी म्हणल्यार करा. तेन्ना आमी त्या JE कन्सर्न JE कॉल केलो जाल्यार तो म्हणपाक लागलो ही एरिया प्रायवेट जाता, आमकां कांय लागना. हांवें ताका सांगलें तुमी तशें कितें आसा जाल्यार म्हणून आमकां रिटर्न दी कितें. तेजे फाटल्यान कांयच एक्शन येवना. आतां परत रिमांयडर घालपाचें आशिल्लें आनी म्हणल्यार हे पयर बसला टायप करप म्हणल्यार आयज म्हणल्यार हें पडलें. अजून काय कोण इन्स्पेक्शन करून आतां तरी पण आनी ते सायडीक कोण ती पडपाची आसा वयर व्हडली झांबळाची झाडां आसा ती पडली जाल्यार खूब डॅमेज जातले. बिल्डींग स्ट्रक्चर डॅमेज जातलें आनी मे बी फेटल कॅज्युलिटीज जावपाक शकता. सो वेरी रिस्क. आतां हें रातचें जावना म्हणून आमकां खूब सारवां जाय. त्या फ्लॅटान सामकें बॅडीर कॉन्क्रीट येवन पडलेलो आसा वणटीचें. तो न्हिदलेलो आसा तेन्ना उठला म्हणून तो साल्वार. तुमी आतां ऑथॉरिटीक बी कळयलां? ऑथॉरिटी म्हणून आमी मागीर सकाळीं डिजास्टर मॅनेजमेंट जितले कॉल केले आमी नंबर आशिल्ले एकूय कॉल लागना. लास्ट टायम मागीर PCRाक केलो. PCRाक करतकीर पुलीस कंट्रोल रूम थंयच्यान मागीर तेंच्यांनी सगळ्यांक दिसता कॉन्टॅक्ट केलो. WRD, PWD, फायर ब्रिगेड तेंचे हे मागीर येयले. तलाटी बी येवन गेले, इन्स्पेक्शन करून गेले. डेप्युटी कलेक्टर SDM येयल्लो, प्रताप गांवकर बी ते येयल्ले. PI आयिल्ले. तुमकां कितें सांगलां तर हांगा कितें तुमकां कितें काडटा म्हणून सांगलां कितें डेंजर आसा म्हणून? कितें ती वयर काडपाक ना. ही सद्या माती आसा ती लेवल करून थंय आतां तें PCCचें कन्स्ट्रक्शन करून ती वॉल काडटा म्हणटा ते. सो खबर ना आतां कितें आतां तेच्या पयलीं तुमकां कितें रिलोकेट बी करता म्हणल्यार कित्याक तें डेंजर आसा न्हू फक्त ना तशें आमकां कांयच सांगू ना. पूण टेम्पररी आमचे जे हांगा आशिल्ले ते थोडे दुसरे फ्लॅटान वेकंट खंय आशिल्ले ते शिफ्ट जाल्ले आसा. पूण एक फ्लॅट उरला ते आतां म्हाका कॉल आयिल्लो कितें वेकंट हें आसा जाल्यार पळय म्हणून फ्लॅट रेंटान. कित्याक तेंगे ओनर बी सामकें भितर गेल्ले आसा. तेन्ना किचन बिचन सगळें बंद जाल्लें आसा. नांव कितें म्हणलें तुमचें? म्हाजें नांव सुबोध जुनेकर, सेक्रेटरी. आज आमचे बोड्डा मारलें नियर नागेश गार्डन बरें एक शॉकिंग इन्सिडेंट जावपाचो. आयज देवाचें एक कृपा आहा. कित्याक सकाळीं उठून 7:30 म्हणल्यार सगळे लोक उठ्ठा आनी जेन्ना तो इन्सिडेंट जालो तेन्ना ते उठले. कित्याक 4 फ्लॅटां सारकी कनेक्टेड टू दॅट वॉल आहा आनी ती हायट इतली आहा अरावंड 10 meters पर हायट आहा. असो तांकां पयलीं ताका सिग्नल मेळ्ळें खंय तांकां एक मातशें उदक वचपा आशिल्लें वयतालें म्हणून तें कळ्ळें. तेणी हेजे ग्रुपाचेर बी घातिल्लें. सो तेजेर कोणें सिरियसली घेवनाशिल्लें. सो येसांनी इतलो पावस पडला डिजास्टर सारकें इतलो पावस पडलो की सारको चड पावस पडले फावटी. सो दीस इज नॅचरल कॅलमिटीज. कोणें हें करपाक जाय कोणाचें हें करपाक जायना. सो हाचेर हें खरें आज मिरिकल्ल्या भाशेन जाल्ल्या भाशेन जालें की आतां आमी भितर पळयलां ते भाशेन आमी 2-4 फ्लॅटां पळयल्या ती अशीं जाल्या की तेंची बाल्कनी कंप्लिटली गेल्या. जे कोणाची AC गेल्या, जे कोणाचे बॅड गेल्या, जे कोणाचे इक्विपमेंट जे किचनाचे आयटम गेले सगळे कितें ना कितें गेल्ले आहा. आनी अशी परिस्थिती आहा की ती आनी रावपाचें ना. इतले तांकां लायफाची सारकी म्हाका दिसता भिरांत अशी जाली. अशें केन्ना म्हाका दिसना इतली जालां म्हणल्यार हूंय अशें जावपाक जालें ना. आनी अशें जालां की आख्खें रिटेनिंग वॉल जी ब्रिक्सान बांदिल्ली
कॉन्क्रिटान बांदूं ना जेन्ना ब्रिक्सान बांदली ती डेंजर आसता जेन्ना उदक पावसा उदक पडटा आनी तेज्या वयर झाडां ती झाडां ती जेन्ना पावसान मोव जमीन मोव जावन हालून ती झाडां सोमती घेवन समको ती वॉल तेंची बाल्कनीचेर पडल्या आनी अशी डॅमेज जाली म्हाका दिसता ती एक एकल्याक डॅमेज 3-4 लाख तरी एक एकल्याक म्हाका दिसता डॅमेज जाल्ल्या आनी आतां तांकां परतून रावपाक खंय ना रावपाक आमचे डिजास्टर मॅनेजमेंट मागीर आमचे रिलीफ कॅम्प म्हण आसा आमचे कलेक्टरान दवरले आहा सो तांकां व्हरपाचें हें करपा जाय आनी दुसरी म्हणल्यार तांकां आतां जेवणां रांदपाक तेंची सुविधा ना सो तांकां म्हाका दिसता आमचे ऑथॉरिटी जावं आमचे तलाटी जावं मामलेदार जे आमचे स्पेशली रिस्पॉन्सिबल आहा हाका नॅचरल कॅलॅमिटीज आनी तुगेल्या डिजास्टराक हाका तांकां कितें तरी प्रोवायड करपा जाय आनी तांकां येवन तांकां कितें तरी हेल्प करपा जाय आज असली इन्सिडेंट जाता की अशी एक टीम सगळी रेडी आसपा जाय आतां आमचे भावान म्हणलां तशें जेन्ना तेणें डिजास्टराक फोन केलो कोण फोन घेना म्हणल्यार कितें जाता जे सगळे भिवून जेन्ना फोन मारता तेन्ना इमिजिएटली सगळी टीम आसपा जाय आमची म्युन्सिपालिटीची टीम आहा कलेक्टर आहा फायर आहा पुलीस आहा तेन्ना तेणें पुलिसांक फोन मारलो ते पुलिसान सगळें सर्क्युलेट केलो आतां आमची फायर पासून इतली फास्ट काम करता जावं पुलीस पासून फास्ट काम करता पूण आमची डिजास्टर मॅनेजमेंट खंय गेलें डिजास्टर मॅनेजमेंट जे आसता नॅचरल कॅलॅमिटीज आसता ते रोखडे पावपा जाय कित्याक ही लायफ रिस्की आसता कोण पडले आसता भितर शिरकल्लो आसता हेजेर एक टीम दवरपा जाय इमिजिएटली 10 मिनटां भितर पावपा जाय आज कितें जर देवा कृपेन आज देवान साल्वार केली एक व्हडलो मिरिकल जाला अशे भाशेन तांकां तर सकाळीं तर हें रातची जालें जाल्यार कितले जाणांची लायफ वचपाची आनी डॅमेज जावपाची ताका लागून आमी खरें देवाक आर्गां दिता आमची जे फातोर्डा अशें जालें अशें जावपा नाका आशिल्लें आनी जे हे आमची वयर झाडां रोयतात ती झाडां कातरपाचें फॉरेस्टान परमिशन दिवचें आनी नाजाल्यार कापचें जे कोण सरावंडींग आहा कित्याक जेन्ना ती झाडां हालता तितली जमीन हालता आनी ती आख्खी वॉल घेवन पडटा आतां पळोवपाक गेल्यार सायडीन एक वॉल आहा ती व्हेरी डेंजर आहा ती केन्ना मोडपाक शकता हेजेर आमचे कलेक्टरान आमचे बेगीनची बेगीन इनिशिएट घेवन तेजेर कितें तें दखल घेवन ते काडपाची नाल्यार तांकां डॅमेज जी डॅमेज जाल्या तांकां फारीक करपाचें आमचे गव्हर्मेंटा भितर प्लस ती जी वॉल आहा ती मोडून तांकां परतून सारकी करून दिवपाक पडटली नाजाल्यार तांचे लायफ रिस्की आहा आतां ते लोक हांगा एरावंड आमची 64 फ्लॅट आहा 64 फ्लॅटां भितर लोक रावता आनी सगळे भाशेन लोक रावता आमचे हिंदू कॅथलीक मुस्लीम सगळे रावता तर हांकां एक खरें म्हणल्यार आमकां वालो दिता की सगळ्यांनी एकमेकाक सपोर्ट करून आतां तेंच्यांनी ते बरे भाशेन हें केल्लें आहा सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान आमचो BJP सरकार आसा तेणी सपोर्ट करतलोच कांय भिरांत ना तुमकां पूण कांय कशी इमर्जन्सी आहा जे टीम आहा ते आमची नॅचरल कॅलॅमिटी जावं डिजास्टर मॅनेजमेंटान बेगी येवन तांकां सगळ्यांची सुविधा तांकां दिवची म्हूण म्हजी मागणी